तरुण तेजपाल हांका 2013च्या सेक्शुअल असॉल्ट केसीन 10 वर्सांचे रिगरस इम्प्रिझनमेंट दिल्ली आसा हायकोर्टान. एक्झॅक्टली कितें जालें आमी ह्या आयच्या व्हिडिओन समजून घेऊया. नमस्कार आणि येवकार, माझे नाव सचिन सोलीकर, तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब. 2013ची तेहलकाचे जे आदले फाउंडर आणि एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल आशिल्ले, तांचेर 2013 सालान सेक्शुअल असॉल्ट केस घातिल्ली. एक ज्युनियर तांचो स्टाफ रिपोर्टर, जे चली रिपोर्टर आशिल्ले तांणी, जर्नलिस्ट आशिल्ले तांणी, आणि ताज्या उपरांत ज्यो जाल्ल्यो घडामोडी म्हाका दिसता खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. पुरा भारतभर ही केस गाजली आणि ताज्या उपरांत आयज जे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे गोवा बेंच जे आसा तांच्यांनी रिगरस इम्प्रिझनमेंट 10 वर्सांची दिल्ली आसा ख्यास्त तरुण तेजपाल हांकां. एक्झॅक्टली 2013तल्यान कितें जालें हे केसीन ते आदी समजून घेवया आणि फुडें या. जाणा जावन घेवया तरुण तेजपाल कथीत म्हळ्यार अलेज्ड सेक्शुअल असॉल्ट केस कितें ते. नोव्हेंबर 2013 ह्या वर्सा गोंयान एक फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता, थिंक फेस्टिवल, जे ते टायमा वयले फेमस मॅगझीन तेहलका हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले. तेहलकाचे एडिटर इन चीफ त्या वेळार तरुण तेजपाल हेच आशिल्ले. ह्या फेस्टिवला वेळार एक ज्युनियर वुमन जर्नलिस्टान तरुण तेजपालाचेर सेक्शुअल असॉल्टाचे एलिगेशन्स घाले. इनसायड हॉटेल एलिवेटर ऑन 2 ओकेजन्स म्हळ्यार 2 वेळार हॉटेलाच्या लिफ्टीन आपल्याचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाल्ल्याची कंप्लेंट त्या महिला पत्रकारान दिली. आदी ही एक इंटरनल कंप्लेंट आशिल्ली, पूण जेन्ना ही कंप्लेंट सार्वजनीक जाली त्या वेळार 20 नोव्हेंबर 2013 तेजपाल हांणी एडिटर इन चीफ ह्या पोस्टा वयल्यान 6 म्हयन्या खातीर स्टेप डावन केले. पूण 21 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान गोंय पुलिशेन मिडिया रिपोर्ट्सा वयल्यान सो मोटो म्हळ्यार स्वता सज्ञान घेतले आणि इन्क्वायरी स्टार्ट केली. उपरांत 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा ऑफिशियल FIR रेजिस्टर केली बाय गोवा पुलीस अंडर मल्टिपल IPC प्रोविजन इन्क्लुडिंग रेप आणि सेक्शुअल हॅरासमेंट. मागीर 28 ते 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान तरुण तेजपाल हांकां गोवा क्रायम ब्रांचेन अरेस्ट केले आणि ज्युडिशियल कस्टडी घेतली आणि इन्क्वायरी बी सुरू केली. ह्या वेळार गोंयान मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्ले आणि 2013-14 ह्या वेळार सेंटराक काँग्रेसीचें सरकार आशिल्ले. 2014 सेंटराचे इलेक्शन जावपा आशिल्ले. कट टू 17 फेब्रुवारी 2014 गोंय पुलिशेन 2846 म्हळ्यार 2846 पानाचो चार्जशीट फायल केली. ओवर 150 विटनेसीसचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले. ह्या वेळार महत्वाचे एव्हिडन्स आशिल्ले ते म्हळ्यार CCTV फुटेज, इमेल्स आणि फॉरेन्सिक मटेरियल. मागीर जुलय 2014 सुप्रीम कोर्टान तेजपाल हांकां बेल ग्रांट केली कारण इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ले आणि चार्जशीट बी फायल जाल्ली. कट टू 2017 सेशन कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू जाली आणि सप्टेंबर 2017 तरुण तेजपालाचेर फॉर्मली चार्जीस फ्रेम केले अंडर वेरियस IPC सेक्शन, जातूर सेक्शन 376 रेप जाच्या खातीर हे सेक्शन लायता, तशेंच सेक्शन 376 2F, सेक्शन 376 2K, सेक्शन 354, 354A, 354B आणि सेक्शन 341 आणि 342 हे सेक्शना अंडर जे वेरियस IPC सेक्शन्स आसात ते लायले. त्या वेळार तेजपाल प्लिडेड नॉट गिल्टी म्हळ्यार आपल्यार घातिल्ले सगळे चार्जीस खोटे आसा अशें तेजपाल हांच्यांनी कोर्टाक सांगले. उपरांत ट्रायलीक सुरवात जाली आणि 2018 ते 2021 मेरेन प्रॉसिक्युशनान एग्जामीन केले न्यूमरस विटनेसीस आणि मे 2021 21 मे 2021 ह्या दिसा एडिशनल सेशन कोर्ट एट म्हापसा एक्विटेड तरुण तेजपाल ऑफ ऑल चार्जीस एज प्रॉसिक्युशन्स हॅड फेल्ड टू प्रूव्ह दी चार्जीस. म्हळ्यार म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टान तरुण तेजपाल हांकां निर्दोश मुक्त केलो. मागीर जून 2021 गोंय सरकारान बॉम्बे हायकोर्टान अपील फायल केली, seeking permission to challenge the verdict आणि हायकोर्टान ती एक्सेप्ट बीन जाली. अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे आर्टिकल गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले की ट्रायल कोर्ट हॅड मिसरेड विटनेसीस टेस्टिमोनी, इग्नोर्ड इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स आनीकूय जायत्यो गोष्टी ह्या वेळार हायकोर्टाक गोंय सरकारान सांगले. 2021 ते 2025 मेरेन हॉनरेबल हायकोर्टान ट्रायल रेकॉर्ड केले आणि दोनूय पार्टीचे आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले. ह्या वेळार स्टेटीक रिप्रेझेंट करताले सिनियर एडवोकेट आणि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आणि तरुण तेजपाल हांकां रिप्रेझेंट करताले आबाद पोंडा. ह्या वेळार जायती आर्ग्युमेंट्स जाली, पूण महत्वाचे आर्ग्युमेंट जे प्रॉसिक्युशनान केले ते म्हळ्यार अपॉलॉजी ऑफ तेजपाल आणि डिफेन्सान सुद्धा बरेच हाजेर आर्ग्युमेंट केल्ल्याचे आमकां कळून येता. CCTV फुटेज, लिफ्ट इन्सिडंट आणि एव्हिडन्साचेर सुद्धा बरेच आर्ग्युमेंट जाले. 16 ते 30 जुलय 2026 मेरेन द बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ गोवा बेंचान हे सगळे आर्ग्युमेंट आयकून घेतले.
ज्यावेळार डिव्हिजन बेंच कंप्रायझिंग जस्टीस डॉक्टर नीला गोखले आणि अमित जमसांडेकर हांच्यांनी आर्ग्युमेंट आयकून घेतले आणि उपरांत कोर्टान जजमेंट रिझर्व दवरले, म्हळ्यार राखीव दवरले टील 6 ऑगस्ट 2026. आणि आयज हाजे जजमेंट आयले जेन्ना सकाळी कोर्ट जे बसले आणि ताजे उपरांत सगळ्यांत पयलीं वर्डिक्ट आयले की कन्विक्टेड जे तरुण तेजपाल आहा तांकां कन्विक्ट केले आणि ताजे उपरांत 2:30 सुमारा हो जो जे ऑर्डर आशिल्ली म्हणजे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स म्हणजे तांची सजा कितें आसतली कितली आसतली हाजेर 2:30 सुमारा जेन्ना कोर्ट बसलो तेन्ना सांगले की 10 वर्सांचे रिगरस इम्प्रिजनमेंट तांकां ख्यास्त जी आसा ती करची पडटली आणि ताजे खातीर पूण आनी एक गोश्ट जाली की 4 आठवड्याचे तांकां टायम दिल्लो आसा सरेंडर करपा खातीर. हे तांचे जे इतले वर्सां जे तांच्यांनी कोर्टान आयले आनी ज्या तरेचे तांचे कंडक्ट आशिल्ले किंवा तांचे एजी खातीर आनी फुडें सुप्रीम कोर्टान ते अपील करतले आनी ताजेर तांकां फुडें जी केस आसा ती व्हरपाक गावतली हाज्या खातीर 4 विकाचो टायम 4 आठवड्याचो टायम जो आसा तो कोर्टान दिल्लो आसा तुका सरेंडर करपा खातीर. सेक्शन 376 जे 2017 तांचेर जे ऑफिशियली सेक्शनां लायली तातूंतले 376 जे रेप खातीर आशिल्ले तातूंत रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 10 years अशी ही ख्यास्त आसता ताजे अंतर्गत तांकां सद्या हे ख्यास्त दिल्ली आसा. तशेंच सेक्शन 376(2) तशेंच सेक्शन 354 तशेंच सेक्शन 341 आनी 342 हे सुद्दां तांचे लायिल्ल्याचे आमकां सद्या आयकुपाक मेळटा. आयच्या दिसा खातीर जेन्ना हायकोर्टान ही ख्यास्त दिल्ली आसा 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट तरुण तेजपाल हांकां. ही आशिल्ली पुराय स्टोरी तरुण तेजपालाची जे 2013 ते 2026 पर्यंत कितें घडलें कशें घडलें हे सगळें तुमच्या मुखार आमी दवरपाचो प्रयत्न केला. तुमकां ही स्टोरी कशी दिसली ती आमकां नक्की कळयात. आमकां कमेंटान किंवा आमकां मेसेज करून जे तुमचे सजेशन्स आसा ते आमकां नक्की कळोवचे. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first vibe बोले तो activa life को दो new start make a move in the world Go baby like smart हर सफर का happy part activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो activa स्कूटर मजे